नाजार सांग. जायते दीस जाले एक गजाल हांव तुजे लागीं विचारूंक सोदतालो. तुवें जायतीं कांतारां कंपोज केल्यात. आयज आमचे जायते भाव जे कांतारां म्हणटात ते म्हणटात आपणें इतलीं कांतारां कंपोज केल्यात, इतलीं कांतारां कंपोज केल्यात, इतलीं केल्यात. पूण हांव जाणा, म्हाका दिसता हांव म्हज्या तोंडांतल्यान हांव ऑडियन्साक मागीर सांगतलो. तुवें इतलींच कांतारां कंपोज केल्या, पूण तांकां वेगळीच रूच आसा. आनीक आयज तारीख 12/12/12 म्हणटच आयच्या दिसाक एक खेरीत कांतार कंपोज करून आमच्या कार्यावळीक सुरवात केल्यार. होय, अदीक बरें. तुजी तयारी आसा? 12/12 म्हटल्यार तर टॉपीक तुवें दिला म्हटल्यार म्हज्या मनांत कितें तरी आयलें. तर ह्या टॉपिकाचेर हो विशय घेवन 12/12/12 जायत्याच्या जिवितांत हो खुशालकायेचो दीस. थोड्यांक तितलो फायद्याचो आसना, पूण नशिबांत आसलेल्याक तो दीस मेळटा. सारकी जाता जाल्यार होय, कित्याक ना म्हणूया. ओके, हय. ह्या न्ही आमचे जायते भाव सांगतात की पणजेंतल्यान मडगांव येता मेरेन आमी 2 कांतारां कंपोज करतात. हे गूण नाजार तुज्याय भितर आसात दिसता म्हाका. आसता. ओके, चल कमेंट्स कर. नाजार तुवें तुजें कांतार कंपोज केलां आसतलें. हय, केलें. तुमच्या वजेरूच केलां न्ही. हय हय. तर ह्या खिणांत आमी म्हाका दिसता ताची सुरवात केल्यार बरी. तुवें तें मातशें आमकांय म्हणून आतां 1-2 ओळी तर दाखय जाल्यार बरें जातलें. बरें जातलें आनी तुमचो कोरस मेळ्यार अदीक सकाळ सबाय हाडटली. हय. म्हणटच हो जो कोरस आसा तो आतांच हांवें बरोवन घेतला. हय. म्हाका दिसता आमी सुरवात करुया. हय, करुया. चल. वर्सां येतात, वर्सां वेतात, कोणाक ती रावना. उगडासाची तारीख चितीत तर बारीक, सगल्यांकूच मेवना. ह्या वर्सान आमकां वेगळें कितें मेवलां, जण एक एकलो जाणा. उरल्या त्या दिसांनी नव्या वर्साक घेवूं काय ती कोरया काळजां मोना. आयचो दीस सगल्यांक आमकां कोऱ्यांनीच उगडासाचो. 12 तारीख 12 म्हयनो 2012 वर्साचो. जल्माचो दीस मनयतल्यांक परबी दिवं कावडो आमचो. तुमकां आमकां दिसो मेवला, उपकार आठोवया देवाचो. आयचो दीस सगल्यांक आमकां कोऱ्यांनीच उगडासाचो. 12 तारीख 12 म्हयनो 2012 वर्साचो. जल्माचो दीस मनयतल्यांक परबी दिवं कावडो आमचो. तुमकां आमकां दिसो मेवला, उपकार आठोवया देवाचो. नव्या वर्साक भितर घेवूंक तयारी करुया. काळजां मोनाची नवसोंडी करूंक फुडें आमी सरुया. नव्या वर्साचेर बेसांव घाल म्हूण देवा लागीं मागुया. सगले गोंयकार एकवटान रावन गोंय आमचें सांबाळया. आयचो दीस सगल्यांक आमकां कोऱ्यांनीच उगडासाचो. 12 तारीख 12 म्हयनो 2012 वर्साचो.
जल्माचो दीस मनयतल्यान परबी देव कावडो आमचो तुका आमकां दिसो मेवला उपकार आठोवया देवाचो आयचो दीस सगळ्यांक आमकां कोऱ्यांनी उगडासाचो 12 तारीख 12 म्हयनो 2012 वर्साचो जल्माचो दीस मनयतल्यान परबी देव कावडो आमचो तुमकां आमकां दिसो मेवला उपकार आठोवया देवाचो 12 तारीख 12 म्हयनो 2012 वर्साचो 12 तारीख 12 म्हयनो 2012 वर्साचो 12 तारीख 12 म्हयनो 2012 वर्साचो. खरेंच नजर एक सुंदर अशें कांतार तुवें ह्या विशयाचेर कंपोज केलें. आयची ही 12 तारीख जायत्या जाणांक मोलादीक, कारण आमचो नुवेचो MLA मिकी पाशेको आपलो जल्मदीस मनयता ह्याच आयच्या 12 तारखेर. ओके ओके ओके. ताच्या जिवितांत ताणें ताचे सगळेच नंबर 12. आयज आमी आमच्या समेस्त गोंयकारांक जे भाशेन नवसारीन उलो मारला की आमी एकवटान रावपाची गरज आसा. हे कांतरांतले लास्ट वर्ड तो म्हणटा की आमी एकवट सांबाळपाची गरज आसा. ह्याच एकवटाचो उलो मारून आयच्या एपिसोडाक हांव सुरवात करतां. म्हज्या सांगाताक आसा एक खोडेगांत कातोरिस्ट जाणें पालकाचेर एक वेगळीच नामना मेळयल्या, जायते इनाम जिखून घेतल्यात असो नाझारियो पिंटो आयच्या मणकामती कार्यावळींत माय म्हाका सहयोगकार. तुमकां देव चड आनी चड देव बरें कर. आनीक ह्या कांताराक ताका आमी सांगात दिलो. म्हज्या सांगाताक म्हजो इश्ट मोजीन नोरानो आसा, ताकाय हांव येवकार दितां आनीक देव बरें करूं म्हणटा. कारण हें एक धाकटुलेंशें कांतार ताणें कंपोज केलें आनीक ह्या खुशालकायेच्या वेळार आमी तेगायनी बरोबर तें गायलें. नजर परत एक फावट ओके. नजर आमी मातशें फुडें या तर एक कलेचे गूण तुका कशें कितें आयले हाचेर आमच्या ऑडियन्सांक तुवें सांगल्यार अदीक बरें जातलें. हय जरूर सांगतलो. सांगता. म्हाका एक ही कला म्हज्या रक्तांतूच आसा म्हणून हांव सांगूंक सोदतां आनी ती म्हाका कला म्हज्या माय आनी म्हज्या पाय कडल्यान आयल्या. कारण म्हजो पाय आनी माय हांकां कोंकणी भाशेचो, कोंकणी कांतारांचो, कोंकणी तियात्रांचो चड म्हटल्यार चडूच. म्हजो पाय तर आल्फ्रेड रोजाचे आदीं आमी ल्हान आसतना बूक घेतालो ते गायन ताच्या कॅसेटींनी ती कांतारां येतालीं बरोवली. हय आनी तो बूक ते बुकार ते पळोवन तो कांतार म्हणटालो आनी आमी आयकताले धाकटे आसतना तेजे आयकताले आनी म्हज्या पायच्या कडल्यानूच म्हाका ती रूच अशी आयली. आनी आल्फ्रेडोज म्हटल्यार आमचो सारको आयडल कसो.
आल्फ्रेडोज म्हटल्यार आमचो सारको आयडल कसो आमचे फॅमिलीन पासून. सो म्हाका म्हजे माय पयच्या कडल्यान ती रूच आयली. नाजार जाता जाल्यार म्हाका दिसता तुजो पाय हांगासर लागींच आसा, ताच्याय तोंडांतल्यान कांताराच्यो 4 वळी ताणें गुणगुणल्यो जाल्यार आयकूंक मेळटल्यो. मेळटल्यो जरूर. दुनिया ओ तुवें संवसार घडला म्हूण सगल्यांक बोगली फुशलकाय. मनशा कुळाक तुजोच संवसार दोडू भांगर दोळ्यार येट्टासाय. आदीं 12 भुरगीं जावलो म्हाका डितोर पयलो प्रेम दितालो पुडते गेज पाय. आतां दोगांच पुरो म्हूण व्हडलोच बड माताय दोतोरान जाय तेच काडून उपाय. बोतकूत रूल करून जायतीं वखदां काडल्याय तरी सुखी ना पयनो सावन. आतां भुरगें पोटान रोचलांच तांडां मारून गो बायलां भोगतात पेसांव. भुरगें म्हणच्या दवलत गोराची चेडो वो चेडूं जाल्यार आसता बेसांव. भुरगीं नासलोलीं भोगतात फुगासांव जाल्यारूय घेताय माल दिसांव. तुज्या पायच्या आवाजान एक कांतार आमी आयकलें जें ज्युनियर रोडान कांतार तें म्हटलां आनीक तेंच कांतार तेणें आपल्या तोंडांतल्यान आपल्या उतरांनी तें आतां गायलां. खरेंच एक बरी गजाल. आनीक जे भाशेन घरांत जो एकवट तुवें ह्या संवसारांत एकवट मागला, आमच्या गोंयकारांचो एकवट मागला, पूण तुमच्या घरांतूय तुवें ह्या कांतारांतल्यान तुमचो सगल्यांचो एकवट दिश्टी पडटा. तर नाजार तूं ल्हानूच आसतना पयलोच पालकार तुवें कशें पावल दवरलें? ल्हानूच आसतना म्हटल्यार हांव चडसो इस्कॉलांनी जेन्ना 5वी 6वी 7वी पासून तेन्ना शिकतालो तेन्ना पण प्रायमरी पासून म्हटलेल्या भाशेन तेन्ना पासून म्हाका कविता जावं आनी कितें ते कवितेक कोंकणी भाशेचे ट्यून घालून आमचे म्हणजे कांताराचे भाशेन ट्यून मारून ते आमी इस्कॉलान म्हणटाले. आनी आमकां CA पिरियड आसतालो तेन्ना टिचर कार्मीत म्हूण एकटा आसली ती आमकां CA पिरियड चलता तेन्ना ती आमकां कांतार म्हणून आपयताले. कोण म्हणटा नाजार म्हणटा म्हणून भुरगे फोर्सार करताले आनी मुखार मागीर बोडा समोर ते आमकां म्हणूंक लायताले. आनी तेन्ना चडशीं कांतारां आल्फ्रेडोजाची म्हणटाले आमी. आल्फ्रेडोजाची ती एक वस्तोरी दुकानी रडटाले अशी ती कांतारां आसा ती आमी म्हणटाले तेन्ना. आनी मागीर हांव मागीर जेन्ना चेंचींत जेन्ना पावलो तेन्ना हांव कोयरांक वचपाक लागलो. आनी आमच्या वाड्यान जे पळय कोणाची काजरां जाता तेन्ना सावजी म्हणपाक लागलो म्हजो गांवचो भाव पार्टनर म्हजो सांगाती आसलो पावलो म्हटलेलो. सो ताच्या बरोबर हांव सावज म्हणटालो. आनी मागीर आमचो बाब फ्रांसीस पिंटो म्हजो काजन ताचे बरोबर दुव्या म्हणूंक लागलो. आनी एकटो म्हजो काजन आसा तो बरो कोड्यांगाल कांतोरीस FX पिंटो ताचे बरोबर हांव सावज बाब म्हणूंक लागलो. आनी दुसरें म्हटल्यार कॅसेटांनी बीन जायतीं रिकॉर्डिंगां केल्यांत आमी. हय, पूण पयलोच तुजो तियात्र एक कॉमर्शियल तियात्रान तुवें पयलेंच पावल केन्ना दवरलें? कॉमर्शियल तियात्रान म्हळ्यार टोनी डायसाच्या तियात्रान हांवें पयलें पावल दवरलें. एज ही इज म्हणजे प्रोफेशनल डायरेक्टरा मदें ती पयलें पावल आमी मारलें तेन्ना. आनी तेन्ना तुवें जें कांतार गायलां ताचो उगडास आसतलो तुका? हय आसा म्हाका.